प्रेसिडेंट आमचो सुप्रीमो बाब शरद पवार साहेब हो 2-3 दीस जाले पयलो हो सगळे आख्खेच आमचे पार्टयेचे आणि जे तसे लिडर आणि तसे आमचे वर्कर आम्ही सारखे एक दुकान व त्रासान कशे पडलेले जेन्ना शरद पवार साहेब थोडो रिजायन जालो लेटर दिले आणि तो रिजायन जावपाक चिंतलो तेन्ना आमकां भरपूर दूख जाली आणि आयज तेणे मागीर आमकां रोखडेच 2 दीस सुमार दिले आपणाक 2 दीस दिया 2 दीस तेणे चिंतले आमी सगळे लिडर ताका रिक्वेस्ट केलो आमी गोंयासान आमचे रिक्वेस्ट ताका केले आनी हांव पर्सनली विजीट करपाचो आसलो तो हेजेर आमी म्हणलें हिंगा कितें हें करून आमी रिक्वेस्ट करुया आमचे शरद पवार साहेबाक आमी आमचे लेटर धाडले लिडरां कडेन आमी उलयले प्रफुल्ल पटेल साहेबाक उलयलो जो आमचो ऑब्जर्वर बाब क्लायड क्रास्टो तेजे लागीं उलयले आनी आयज शेकी काल तेणें आपलें रेजिग्नेशन आपले फाटी घेतले आयज हे फाटी घेवन आयज फॉरेन्स जी पार्टी आमची तेणें सांबाळली आमकांय भरपूर दूख जाल्लें जेन्ना तो रिजायन जाता म्हणटा तेन्ना चड करून गोंया ही शेकी आमी म्हणलें देखून पयलें ही पार्टी तेणेंच घडोवन हाडलेली आनी तेणेंच ही फॉर्म केल्लें आनी ही पार्टयेचो म्हणटा तो मेन म्हणटा तो शरद पवार साहेब आतां शरद पवार साहेबाचो आमकां एक एडवायस तेजी गायडन्स ही आमकां सारकी गरज आसली आनी जेन्ना नॅशनल काँग्रेस पार्टीक जेन्ना बदल शरद पवार आमचो पार्टयेन आहा तेन्ना आमकांय तिगे काम करपाची एक उमेद येता तितलें न्हू 2024 आतां एक पार्लमेंट इलेक्शनूय आहा लोकसभा इलेक्शन आहा तेवूय देखून कितें आहा ओपोजिशनानूय देखून ताका ओपोजिशनाकूय देखून तेजी गरज आसली जेन्ना हो आमचो शरद पवार साहेब जो सुप्रिमो आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो हो रिजायन जेन्ना जातालो तेन्ना जाता म्हणून जायते ओपोजिशन पार्टी देखून मातशे चिंतपाक पडले आनी ताकाय प्रॉब्लेम जालो तेणीय ताका रिक्वेस्ट केले पूण आयज हे सगळ्याचे रिक्वेस्ट तेणें आयकोन परतून तेणें आयज आपले रिजायन जावपाक सोदताले जाल्ले तो हाती घेतले आनी आयज फॉरेन्स आमकां एक खुशाल आमकांय एक बरें दिसलें की शरद पवार साहेब आमचो परत आयलो ताका लागून हांवें परत आमच्या लिडरां कडेन उलयलें आनी आमी ताका शरद पवार साहेबाकूय थँक्स म्हणलें आमी ताका शरद पवार साहेबाकूय थँक्स म्हणलें की तुमी परत पार्टयेन येयले आनी परत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तुमी आयज मुखार येयले ऑफकोर्स एज कावंट करता बट शरद पवार साहेबाक जो इतलो एजीन देखून आहा जाल्यार ताका आपली एज तो पळयना आपली एज पळयना तो आपली पार्टी कशी मुखार व्हरपाची पार्टी कशी सांबाळपाची पार्टीक कशें गायडन्स दिवपाची आनी पार्टी व्हरून आपूण बरे हेजेर पावपाची हें स्वता तेजे वचून जालें पूण आयज जेन्ना शरद पवार जेन्ना परत येयलो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन येयलो तेन्ना आयज तो जोरान काम करतलो अशें दिसता कित्याक एक तेजो एक चॅलेंज जावन आहा की तो जेन्ना परत येयलो तो कितेंय तरी एक विजन घेवन परत येयलो लोकल जे लिडरां खातीर जे लिडरांनी रिक्वेस्ट केल्ले लिडर तेंचे वारो ताका वचून मेवले ताका प्लीज केले ताका लागून तो आयज येयलो आनी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हो ओपोजिशन जो ग्रूप आहा तो आयज सामको स्ट्रॉंग जालो अशें दाखयता आमी हे शरद पवार साहेबान जे हे आपले रेजिग्नेशन फाटी घेतले म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी तसोच आमच्या जे लिडर्स जे महाराष्ट्रा आमचे लिडर लायक प्रफुल्ल पटेल आनी सगळे ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी जायतो तो एक घेवन त्रास काडून आयज शरद पवाराक तेणें आनिश्टेनी सर आता NCP सी आमचे कितें आहा ही नॅशनल पार्टी न्हू आमचे कितें आहा जशे आमचे लिडर सांगता ते भाशेन आमचे मुखार वचपाचें हें आहा पूण फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा तें कितें आहा आमी कितें आहा लास्ट टायम देखून हांवें सांगलां की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जी आयज ते एकठांय आसा महाराष्ट्रा हो आमच्या दुसरे हितून आमी शरद पवार साहेब आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
जे कशें कितें डिसिजन घेता तेजेर आमी मुखार वयचे पडटले. एक सिग्नल धाडला, जरी तर आमगे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जरी तर ह्या लोकसभा इलेक्शनाक मुखार वचपाचें आहा, हो कॅन्डिडेट घालपाचे आहा, ही करपाचे आहा, जाल्यार आमकां एक पावटी जेन्ना एक ग्रीन सिग्नल येयले तेन्ना आमी मुखार वयतले आनी सगळे आमी आमचे एक ते 24th इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाक तयारी जाता.